स्तोत्र 90 आणि 7, अवेस्वर 10, 11 आणि 12 आमी आतां वाजूया. सगळे मेळोन आमचे ताळे वयर काडून आमी वाजूया. सोर्वेस्पराचो जो मोग कोत्ता, वायटाची तांकां वीट दिसता, तो आपल्या भोगतांचो जीव सांबाळटा आनी तांकां तो नश्टांच्या हातांतल्यान सांबाळटा. प्रमाणीक मनशांक तो उजवाड आनी नितोळ मोनाक तो संतोश तो उगवयता. प्रमाणीक मनशानो, सोर्वेस्पराक लागून संतोश बरी जायात आनी ज्या पवित्र नांवान ताजो उगडास कोत्ता ताजो उगडास करून ताका स्तुती दियात. प्रमाणीकपणान जियेल्यार सोर्वेस्पर कितें कोत्तलो? प्रमाणीकपणान जियेता तांकां तो कितें काकूळूत कसो कोत्तलो? 4 विशय आमी हांगासर नियाळ कोत्ता. पयलें, एक प्रमाणीक मनीस सोर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणें जियो जाल्यार ताका सोर्वेस्पर सांबाळटा. दुसरें, सोडयता. तिसरें, ताका उजवाड कोत्ता. चवथें, तांकां संतोश बरीत कोत्ता. हे 4 मनशां भितर आसत जाल्यार ताका आनी कितें जायें? पयलें, तो तांकां सांबाळटा. आतां आमी पळोवया. सोर्वेस्पराचो मोग कोत्ता ती वायटाचें तुमी वीट दोत्तात, तो आपल्या भोगतांक तांकां तो सांबाळटा. पयलें, सोर्वेस्पर तांकां सांबाळटा. सोर्वेस्पर आमकां सांबाळचे पयलें आमी आमकांच थिंगा तपासूंक जाय, तपासणी करूंक जाय. कशी काय करची? हांव सोर्वेस्पराचो मोग कोत्ता वो ना? पवित्र पुस्तक थिंगा म्हणटा, सोर्वेस्पराचो मोग कोत्ता ते वायटाक तुमी विटयात अशें बरयलां. जरी आमी सोर्वेस्पराचो मोग कोत्ता जाल्यार आमचे भितर पळय कितें दिसोंक जाय तें आमी सांगूं. वायटाक आमी विटयतलीं. पातकाचो जो मोग कोत्ता, हांव सोर्वेस्पराचो मोग कोत्ता अशें म्हणप तें घडचें ना. सोर्वेस्पराचें बेन दवरप म्हणल्यार वायटाक विटवप. सोर्वेस्पराचें उतर अशें म्हणटा. तुमचे मदें कितलो लोक सोर्वेस्पराचो मोग कोत्ता मातशें हात दाखयात. कितलो लोक म्हणत जाल्यार सगळे हात दाखयतलींच. हांव सोर्वेस्पराचो मोग कोत्ता ह्या भाशेन तूं हिम्मत घेवन तूं थिंगासर तशें म्हणटलोय. पूण सोर्वेस्पराचो मोग कोत्ता पळय त्या मनशा भितर चड करून चालते भाशेन ताचे भितर पळय दिसता ते गूण कितें तें तुमी जाणाव. तो मनीस वायटाक तो विटयतलो. पातकाक तो विटयतलो. पातक करप, पातकाची इच्छा करप, पातकारूच मुखार चलप. पातक तो सोडिना आनी पातक तो आदारून रावता आनी तरी तो सोर्वेस्पराचो मोग कोत्ता अशें म्हणटा जाल्यार ती एक फोट. म्हजो कोण मोग कोत्ता तो म्हजी आज्ञा पाळटलो अशें सोमयान म्हटलां. जरी तूं सोर्वेस्पराचो मोग कोत्ता जाल्यार तूं ताची आज्ञा पाळटलोय. आवयचो मोग कोत्ता पळय तो आवयची आज्ञा पाळटलो. बापाचो मोग कोत्ता पळय तो बापाची आज्ञा पाळटलो. आवय बापायची आज्ञा पाळिनासतना, तांची पर्वा करिनासतना आपल्याक जाय ते भाशेन जियोप. हांव म्हजे मामीचो मोग कोत्ता, हांव म्हज्या डॅडीचो मोग कोत्ता अशें तो म्हणटा जाल्यार हें सारकेंच थिंगासर फटकीरपण. एक ल्हान भुरगो इस्कॉलाक वयता आसतना ताजो एक इश्ट ताचे सांगाता जुडलो. सदां आमी इस्कॉलाक वयता, आयज आमी इस्कॉलाक वयचे न्हू, आमी आयज सिनेमा पळोवंक या. ताणें म्हणलें, हांव येवचो ना. कित्याक? तूं म्हजे बरोबर पिक्चर पळोवंक येयला म्हणून तुजे डॅडी तुका कितें मारतलो काय? त्या धाकट्या भुरग्यान कितें जबाब दिलो तुमी जाणाव? हांव पळय सिनेमा पळोवंक तुजे बरोबर येयला डॅडीक म्हाजे तर कळ्ळो जाल्यार तो मारचो ना. जर तुजो डॅडी तुका मारचो ना जाल्यार तूं कित्याक भियेताय? चल आमी आतां पिक्चर पळोवन आतां या. त्या दुसऱ्या भुरग्यान कितें जबाब दिलो तुमी जाणाव? म्हजो डॅडी म्हाजो चड आवडेचो आनी डॅडीकूय हांव एकदम आवडेचो. डॅडीचो पळय तूं चड आवडेचो जाल्यार आनी तूं पिक्चर पळोवंक गेल्यार तुका तो मारीचो ना जाल्यार चल या आतां आमी पिक्चर पळोवंक या. परतून ताका तशेंच सांगता. पवित्र पुस्तकान नीती वचनान थिंगासर पयल्या त्या अवेस्वरान 10वे वडीन थिंगासर अशें बरयल्लें आसा, म्हज्या पुता, पातक कोच्या खातीर तरी तुजे इश्ट तुका ते मुखार सोर म्हणटा जाल्यार कितें बरयलां? तांचें आयकोनाकात. आयज आमचे मदें जायते जाण पातकान पडटा तेचें कारण कितें तुमी जाणात? तुमी दुसऱ्यांचें आयकतात. पातकी इश्ट जें सांगता पळय तें तुमी आयकतात. तुका जाय म्हणून तूं बेबदो जावंक नाय. कोणें तरी तुका सांगलां पियो.
तुकाच आप स्वार्थेन थिंगासोर तूं वचून थिंगा चेडो फाटल्यान पळोवंक ना. कोणें तरी तुका सांगलें फाटल्याक लाग म्हणून. तूं थिंगासोर ड्रग्स घेवंक एकलो वचोंक ना. कोणें तरी तुका सांगलें तूं घे म्हणून. तुकाच ती गॅम्बलिंग करपाची संवय तुज्या लागींच्यान ती येवंक ना. कोणें तरी तुका सांगलें ड्रग्स घेवपाक, कोणें तुका थिंगासोर सांगलें. आयज जें पातक तूं करीत आसाय, कोणें ना कोणें तरी तुका तें सांगलां. कोणें ना कोणें तरी तुका थिंगा मुखार येला. कोणें ना कोणें तुका तें एनकरेज केलां. आतां मातशें चोत्राय दवरात. पातके इश्टांचे पळय तूं इश्टागत करीत जाल्यार पळय तांचे पातक तुका थिंगासोर ते एनकरेज करतले पातक करूंक. ते एनकरेज केल्या उपरांत मागीर तूं सोर्वेस्परा कडल्यान पयस वेतलोय. आनी ताज्या उपरांत सारके पाड परिस्थितीन तूं पावतलोय. ताज्या उपरांत इफेंडान तूं वयतलोय आनी तें सगलें एका फाटल्यान एक तुज्या जिवितांत घडटलें. शांतेन स्कॉलाक वयतालो पळय त्या भुरग्याक एक बिगडलेलो भुरगो ताका एनकरेज करता, म्हजें सांगता तूंय पिड्यार जा. पूण त्या ल्हान भुरग्याच्या जबाबाचेर तुमी ध्यान दियात. हांव येवचो ना, कित्याक म्हजो डॅडी म्हाजो चड आवडेचो आनी डॅडीकूय हांव चड आवडेचो. तुजो डॅडीचो तूं चड आवडेचो आनी तर पिक्चर पळयता तुका डॅडी मारचो ना म्हूण सांगताय. मारतलो ती भिरांत ना म्हाका, जाल्यार तुका कसली भिरांत आसा? म्हज्या डॅडीक तें गमतोस ताका एकदम दूख जातलें. म्हज्या डॅडीक पळय दूख दिता तसलें काम हांव कधीच करचो ना. कित्याक हांव म्हज्या डॅडीचो चड आनी चड मोग करता. कितलें सोबीत तो जबाब. हांव म्हज्या डॅडीचो मोग करता. म्हज्या डॅडीक दूख दिता तसलें काम हांव करचो ना. आयज आमचे मदीं कितलो लोक मोग करता म्हणून आज दाखयलो. सर्वेस्पर म्हाका चड आवडेचो. हांव सर्वेस्पराचो मोग करता. पोतून मातशें हात दाखयात. सारके लुवान सारके हात वयर येना काय. जे कोण हात दाखयतात हांव सर्वेस्पराचो मोग करता ह्या भाशेन तुमी हात दाखयतात जाल्यार ताचे उपरांत तुमी कितें करतली तुमी जाणात. जे पळय तुजो मोग करता ताका दूख दिवप हें घडचें ना. सर्वेस्पराचो मोग करता ते सर्वेस्पराचो मोग करता तीं वायटाक तुमी विटोवची. आयज तुमी जरूर हो निर्णय तुमी घेवचो. खरेंचपणी तुमी सर्वेस्पराचो मोग करता जाल्यार ताका तुमी कशें दूख दितलीं काय. तुमी सर्वेस्पराचो मोग करता म्हणटा तुजे शेमूळ वाटेन तो तुमचो थिंगा चड आनी मोग करता. इतलो तुजो ताणें मोग केलो त्या पासत आपल्याचो प्राण ताणें आपल्याचो प्राण खुरसार ताणें आपल्याकूच थिंगा समर्पीत केलो. इतलो पळय तुजो सर्वेस्पर मोग करता पळय ताणें आपल्याचो जीव पासून भेटयलें आनी दूख दिता पळय तसलें काम तुज्या जिवितांत तूं ताका करप जाल्यार हें कितलें सारकें तें मातशें चिंतून तुमी पळयात. सारकें पयलें सर्वेस्पराचें मोग करता तीं वायटाक तुमी विटोवची. म्हणल्यार प्रमाणीकपणान जियात. म्हजीं भुरगीं कशीं जियात. जरी तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार पातकाक विटोवची. जरी तुमी पातकाचो पळय तुमी मोग करना जाल्यार तुमी पातकाक सारके इतले विटोवंक जाय. ह्या भाशेन प्रमाणीकपणाक पळय पातकाक पळय विटयतात आनी ती सारकीं जियेतात. सर्वेस्पर तांचे पासत कितें भाशण दिता तुमकां खबर आसा? हांव तुमकां सांबाळटलों. आयज जायत्या लोकांक भिरांत आसा. फाटीं पळय त्या लोकांक थिंगासर पळय 100 लोकांनी 15 लोकांक कोरोना जाला म्हणून तांकां खबर नासली. तांचे भितर पळय तें गूण पासून दिसून आसलें. आमचे बरोबर ते भोंवताले अशें दोतोरान म्हाका सांगलेलें. 100 लोकांक पळय 15 लोकांक तेन्ना कोरोना जाल्लें तेन्ना तांकां कसलें लक्षण ना म्हणून तेका म्हाका कोरोना जावंक ना म्हणून ते थिंगा भायर भोंवताले. आमचो देश ह्या पयलें केन्नाच असल्या भिरांकूळ परिस्थितींतल्यान पासार जावंक नासलो. फाटल्या वर्सांनी पळय कोरोना कितले पळय ते माराकांत दुयेंस आसल्यान खूंय पासून ते फाल आमी पळयलां. आनी ताचेकून आनीक एक व्हडतें म्हणल्यार दुसरें वेव स्ट्रेन नांवाचें एक वेव एक व्हडत्या दबाज्यान वय तें पासून थिंगासर जालें. ह्या पासत मोगाच्यान कलवरी ताळो आयकता ती हांव तुमचो मोग करता, हांव तुमकां आवडटा आनी म्हजी जबाबदारी आसा. हांव म्हज्या मनांतल्यान अशें मागणें करता तुमी सगलीं बरे भाशेन आसचीं म्हणून बरी भलायकेन जेवचीं. तुमच्या घरान बरीं आसचीं तुमी. सर्वेस्पराच्या आजीरपणाचे अनुभव करून सर्वेस्पराच्या उतराचेर नियाळ करून आमच्या देशा पासत आमच्या राज्या पासत तुमी मागणें करपाची हांव तुमकां विनंती करता. आनी त्याच वेळार
आनी जायत्या लोकांक तेन्ना पळय एक भिरांत ताजे भितर आसतली, हें कोरोना म्हाकाय जायत काय, आनी हें दुयेंस म्हाका जातलो आनी हांवूय मरून वयतलो काय. आनी तेन्ना थोड्यांक पळय तें कोरोनाचें दुयेंस जाले उपरांत होम क्वॉरंटायनान रावन कित्याक इतले सारके भियोंत आसात, कित्याक ते इतले सारके कापतात, कित्याक हें तें कोरोना हें नेटान तें वाडटलें. म्हाजे लंग्स पासून पिड्यार जायत, म्हजे लंग्स सगळे पिड्यार जायत आनी हांव मरत जाल्यार असले पळय जायते प्रस्न. कोण सोरी देनी थिंगासो लागीं पावनात, बायल भुरग्यांक पासून थिंगा पळोवंक मेळनासलें, फामिलींतलें कोणाच्यान थिंगासर वचोन उलोवंक जायनासलें, आनी त्याच वेळार तो मनीस पासून भायर येवन कोणा कडेन उलोवंक जायना. आनी कसलें दुयेंस आसलें जाल्यार भुरगीं बायल तरी ताजे सांगाता रावंक जाता, पूण हें पळय कसलें दुयेंत आसलें. एका मनशाक पासून लागीं हाडूंक दिना, हुंयच्याच मनशाक लागीं करूंक दिना, खाबार करपाची परिस्थिती. चालते भाशेन पळय हुंयचो एक मनीस तो दुयेंत आसा जाल्यार तो पिड्यार जाली जाल्यार तसल्या परिस्थितीन कोण तरी लागीं ताचो मोग करपी कोण आसा जाल्यार एक व्हडलो दोंगर कसो तुका थिंगासर गोठाय मेवता. पूण ह्या एक भिरांकूळ पळय दुयेंसान ताचें लक्षण कितें, सारकें भिरांकूळ तें तुका भेकडायता आनी भिरांत दिता. आनी तितलेंच न्हू, मनशाक पळय भेकडावन त्या मनशाक सारको एकसुरो कोण सोडटा. हॉस्पिटलान रावता पळय तो पेशंट, हांव म्हजे फामिलीक परतून काय पळोवंक पावतलो, हांव म्हज्या भुरग्यांक परतून काय पळोवंक पावतलो. आनी थोड्या वेळाचेर पळय हॉस्पिटलान पळय कोण मेला पळय तीं, तांचे फामिलीक तांचे निमाणें मोडे पासून पळोवंक मेळोंक ना पळय तसली परिस्थिती येयली थिंगा. हॉस्पिटलांतल्यान सारके शिमितरेन तांकां घेवन वताले. 10 लोकां सुबेज थिंगासर येवंक जायना अशें ते म्हणटाले. थोंड पासून पळोवंक मेळनासलें, सारके त्या भाशेन ते गुटलायताले. कितें काय कितले भिरांकूळ आसले, सारके भिरांत दिताले पळय. तें विचित्र खेरीत भाशेचे ते माराकांत आमचे सोर भोंवतणी दुयेंस आमकां सारकें भेकडावपाची कोशिश करताले. प्रितीच्यानो, आमी पळय जे चोतराय आमी घेवन आमी ते कोत्ताले, आनी दुसऱ्या वाटेन संपूर्ण रितीन आमी सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवून आमी जियेतालीं. सर्वेस्परान दिल्या पळय ती बासावणी कितें काय ती आतां आमी पळोवया. आपल्याचे भोगतांचे प्राण तो सांबाळटा अशें थिंगा भास दिला. तुमी प्रामाणीकपणान तेन्ना तुमी जियेता तेन्ना त्या भोगतांचे प्राणाचो पळय तो थिंगा सांबाळ कोत्तलो. एक्सिडंट फकत हो कोरोनाचोच न्हू, पण आमच्या जिवितान पळय जायते वाटेर तेन्ना पळय ते तसले पळय एक्सिडंट जाता पळय तेन्ना आमचो जीव वचपाची पळय तसली परिस्थिती कितले फावटी जावना तुमी सांगात. दुयेंसा वरवीं जीव वसोंक जाता, एक्सिडंटा वरवीं कसली घडणी जावन आनी तुजो जीव वसोंक येता. वेगवेगळे पळय थिंगासर भिरांकूळ आसता. आमच्या जिवितान आमकां कितल्या फावटी देवान साल्वार दवरल्या, कितल्या एक्सिडंटांतल्यान सर्वेस्परान आमकां सांबाळला. आनी बायबलान थिंगा आमी पळयता सर्वेस्पराचो मोग करता आनी सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे चलतात पळय तीं. आतां आमी दाविदाचेर पळयत जाल्यार ताचे जिवितार पळय कितले फावटी जीव ताजो वचपात असले परिस्थितीन कितले फावटी तो गेलो. आनी पळय गोलियाताक पळय तो मारता पळय त्या वेळार ताका आतां पळय मेवलें पळय तें मान आनी समान हें सगळें तो पळय फामाद जाल्लो. आनी ताजे सांगाता पळय जो आसलो पळय तो सौल, ताचे पळय तो जेलसी आनी ताजे भितर तो राग धरून आसलो. सुमार 12 फावटी दाविदाक मारपाची तो कोशिश करता. 1 फावटी न्हय, 2 फावटी न्हय, 3 फावटी न्हय, 1 आनी 2 फावटी न्हय, सुमार 12 फावटी साऊल दाविदाक मारपाची कोशिश करता. तातूंत हांव चड करून पळय ह्या विशयान तुमकां उलयता. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 23 आनी 22 वाचुया. तुमी वसात आनी थिंगा खात्री करात, थिंगा बारकायन तुमी पळयात आनी तो खंय ठिकाण कोत्ता ती खबर काडात. आनी तुमी खबर काडात कोणें ताका थिंगासर देखला, कित्याक कोणें तरी म्हाका अशें सांगलां की तो बरो चालाकीन काम कोत्ता. त्या पासत पळय जंय खंय तो लिपला पळय ते सगल्यो सुवाती बारकायन तुमी ते पळोवन काडात आनी मागीर म्हाका सांगात. ते उपरांत हांव तुमच्या सांगाता थंय येतलों आनी जोरी तो त्या देसान खंयसरी आसत जाल्यार ते जुदाच्या 1000 लोकां मोदें हांव सोदून काडटलों. आनी ते सौलाकीन पयले ते जिफांत गेले
पूण दावीद आपल्या आमोन नांवाचे पळय त्या ओरोण्यांत थिंगासर भितर गेलो. मानवाच्या ओरोण्यांत तो आसलो आनी साऊल आपल्याचे मनशाक तांकां सोदीत गेलो. ही खबर दाविदाक मेवतोस तो थिंगासर सोडून आमोन ते सुवातेर गेलो. हें आयकोन मागीर साऊलान दाविदाचो पाटलाव केलो. साऊल एके वाटेन आसलो आनी दावीद पळय त्या दोंगराच्या दुसऱ्या फालक्यांत आसलो. दावीद साऊलाक भिवन तो बेगीन सोदतालो आनी साऊल आपल्याच्या मनशा सांगाता ताका धरूंक थिंगासर तो घेरो घालतालो. चारी वटेन घेरो घालता दाविदाक धरूंक. दाविदाक जिवे मारूंक जाय म्हणून साऊल आनी साऊलाचे मनीस दाविदाक मारच्याक कितले फावटी प्रयत्न कोत्ता. जरी तुमी बरयतले जाल्यार कितले फावटी ताणें प्रयत्न केले. ह्याच सामुएलाचें पुस्तक हांवें रोटरा 11वी वड आनी पयले 9वे वडीन कितें बरयलां. त्या दिसा सावन साऊल दाविदाची वाट पळयतालो. साऊलाचेर पळय जेन्ना मेळे ओतमे येताले दावीद थिंगासोर आपले थिंगा गिटार वाजोवंक वयतालो. ते मेळे ओतमे थिंगासोर ते काडच्या खातीर दावीद थिंगासोर ते वाजोवप तो कोत्तालो. वड 10 दुसरे दिसा साऊलाचे जिविताचेर मेळो ओतमो देंवन आयलो आनी आपल्याच्या घरा भितरूच थिंगासोर तो आसलो आनी दावीद आपल्याचो थिंगासोर ते वाजयतालो आनी साऊल आपल्याच्या हातान एक बालो घेवन आसलो. आनी साऊलान अशें चिंतलें हांव असो पळय हो बालो मारतलो दाऊदाक सारको तो तोपोन ताका मारून हांव उडयतलो. दाविदाक मारूंक जाय. ताका बरेपण मेवल्या उपरांत बरेपण दिता पळय ताका तो मारूंक सोदता. मेळे ओतम्यान सापडले लोकांचे भितर असले लक्षण दिश्टी पडटा. वड 13 पूण दावीद ताज्या मुखारल्यान 2 फावटी चुकता. कितले फावटी चुकता? 2 फावटी तो चुकता म्हणल्यार 2 फावटी ताका जिवे मारपाचो प्रयत्न कोत्ता. साऊल दाविदाक भितालो कित्याक सर्वेस्पर दाविदा बरोबर आसलो आनी सर्वेस्पर साऊला बरोबर नासलो. साऊलान ताका सर्वेस्पराक आपल्या कडल्यान पयस करून तो थिंगासून पयस जाल्लो. दाविदाक प्रमोशन दिवन थोडे सैनीक ताका दिवन ताका एक फुडारी करून ताका झुजान मुखार थिंगा धाडूंक जावं. ताणें मुखार आसूंक जावं. दुश्मान पळय फुडें आसा ताका मारतले ह्या भाशेन तो मरत जाल्यार तो झुजान मेलो म्हणून अशें प्रमोशन ताका दिलें न्ही तें बरें म्हणून न्हय. आनी एक वायट ताणें येवजण केली. ही वायट ताणें येवजण केल्ली. दाविदाक मारूंक झुजान मेल्यार बरें. म्हज्यान ताका आतां मारूंक जायना. आतां थिंगा झुजान तरी तो थंयसर थिंगा मरतलो म्हणून. तीच तरे पळय ते प्रयोग तो कोत्ता. आनी आतां वड 17 साऊलान अशें तें चिंतलें म्हजो हात न्हय पूण फिलिस्कारांचो हात दाविदाचेर पडो. ताणें ताका सांगलें हांव म्हजे व्हडले धुवेक तेजे लागीं तुजें लग्न करतलो. तूं अशें कर की म्हजे वाटेन रावन तूं पळय त्या फिलिस्कारां कडेन थिंगासर झुजोंक वच. ताका आनी एक थिंगा प्रमोशन दिवन ताका कितें म्हणटा तुवें तें बरें बळ घेवन थिंगा झुजोंक जाय. कित्याक तो म्हणटा पळय फिलिस्कारान ताका आतां जिवेशी मारचो. फिलिस्कारान ताका जिवेशी मारचो म्हणून पळय ताका थिंगासर तो व्हरतो प्रमोशन तो दिता. 19 आनी वड 1 साऊलान आपल्याचे पूत जोनाथन आनी सगळे पळय ते कामदारां बरोबर दाविदाक मारपाचे प्लॅन तो कोत्ता. कितें बरयलां? दाविदाक मारून उडयात. आपल्या सांगाता आसले आनी जोनाथनाकूय सांगता. मारच्याक ताका परमिशन मेळटा. वड 10 साऊल अशें आवंडयतालो पळय बालो पळय असो ताका मारतलो तो बालो ताचो आर पार जातलो. पूण दावीद ताच्या मुखारल्यान तो चुकलो. वड 11 तेन्ना दावीद ताच्या घरान आनी थिंगासर दूद धाडलें पळय ताच्या घरान तिका पारो दिवपाक आनी ते ताका सकाळचे जिवेशी मारूंक. साऊलाचें एकूच काम आसलें. कितें काम काय तें थिंगासर दाविदाक मारचो आनी थिंगासर दुसरें काम ना. 19 आनी 20 वड थिंगा तेंच म्हणटा. 19 आनी 10 पसून थिंगा तेंच म्हणटा. 19 आनी 18 वडी म्हणटा. दावीद धांवन थिंगासून सुटलो. धांवन सुटलो म्हणल्यार कितें? ताका मारपाचो प्रयास केला. 20 थिंगा आमी पळयता. वड 25 राजा सदांचे भाशेन ते सिंहाचेर बसून आसलो आनी थिंगासर थिंगा जोनाथन ते कुशीक उबो आसलो आनी थिंगासर तो बसून आसले. पूण दाविदाची सुवात थिंगा विकृती आसली. त्या दिसा साऊलान थिंगासर तो उगी रावलो. कित्याक कितें तरी तें कारण आसतलें.
तो नितोळाचो ना आनी त्या पासो थिंगासोर तो येवंक नासतलो. पूण दुसऱ्या दिसा पासून दाविदाची सुवात थिंगासोर खाली आसली. सावलून आपल्याच्या पुताक जोनातानाक विचारलें, कितें जालें काय? जेसीचो पूत कालूय जेवणाक येवंक ना आनी आयज पासून तो जेवणाक येवंक ना. जोनातानान म्हणलें, पळय ताणें विनंती करून ताणें सुटी मागल्या. ह्या पासत हांवें ताका सुटी दिला. हे भाशेन जोनातानान म्हणलें, ओडतीस. तेन्ना सावलाचो राग जोनातानाचेर सारको बस जालो आनी ताणें ताका अशें म्हणलें, तूं सारको घातकी पूत. म्हाका खबर ना की तुजो पळय जेसीच्या पुताचेर तुजें मोन आसा. ओड 32. जोनातानान आपल्याच्या बापाक सावलो कसो जबाब दिलो. तो कित्याक मरचो? ताणें कितें केलां? तेन्ना सावलून पळय ताका मारपाक ताजेर एक बालो उडयलो. कित्याक ताणें थिंगासो बालो दवरलेलो? जेवणाक पळय दावीद येतलो पळय ताका जिवेशी मारूंक. तो बालो आपल्याशी तो दवरलो. ह्या पासत मारपाची कोशिश कोत्ता. 22 आनी ओड 6. सावलाक खबर मेवली दावीद आनी ताज्या मनशाची खबर पावली आनी तेन्ना दावीद थिंगासोर ते उंच सुवातेचेर आनी थिंगासोर पळय थिंगा त्या आपल्याचो बालो घेवन थिंगा बसोन आसलो. कित्या पासत? दाविदाक मारूंक. ह्या भाशेन आमी तर वाजीत राव जाल्यारूच दाविदाक मारपाचें सावलाचें काम. आतां तुमी ध्यान दियात. प्रमाणीक मनशाक साल्वार करपाची जबाबदारी सर्वेस्पर घेता. सर्वेस्परान भास दिल्या आपल्याचे भोगतांचे प्राण पळय तो सांबाळटलो. ह्या संवसारान पळय तुमी कितले जियेतली पळय सर्वेस्परान तो वेळ थारायल्लो आसा. तो वेळ येता मेरेन सर्वेस्परान तुका सांबाळपाची जबाबदारी घेतल्या. आयज आमचे मदें कोण तर मोडणाक बेता जाल्यार भिवपाची तुमकां गरज ना. तुजें जिवीत आसता पळय तें सर्वेस्परान थारायल्लें आसा. वर्सां, म्हयने, सुमान, दीस सगळे सर्वेस्पराच्या हातान आसा. तुजो वेळ सोंपो पर्यंत ह्या संवसारान तूं आनी हांव कितलो वेळ आमी जिवंक जाय पळय ती सर्वेस्परान तें थारायल्लें आसा. ते मेरेन सर्वेस्पर तुका सांबाळटलो. भियेनासतना जियात, हांव तुमकां आवडयता. आतां आमी सगळी मागणी करुया. व्हडत्या मोगा सर्वेस्परा म्हज्या बापा, तूं आमकां सांबाळटाय, तूंच आमकां राखताय. तुजोच उजवाड, तुजोच संतोश आमच्या जिवितान आसा जाल्यार आमकां आनी कित्याची गरज? प्रमाणीक मनशाक, स्वताच्या मनशाक उजवाड थिंगासोर तूं संतोश भरीत, तूंच ते उगयताय. त्याच भाशेन तुजें बें दवरता ते तांकां राखोंक, तांच्या प्राणांक आकांतांतल्यान सांबाळूंक तूं तयार आसा बापा. सोडयतलो म्हणून तुवें भास दिल्याय. असलें सांबाळटा तें जिवीत आमी अनुभवची बापा. ह्या बऱ्या संदेशा वरवीं तूं आमकोणें उलयलो. जरी आमी तुजो मोग करतलीं जाल्यार आमी पवित्र जिवीत जियेतलीं. पातकाक आमी विटयतलीं. असलें बरें आत्मीक जिवीत तूं आमकां दी. जीं सगळीं कसलेंच कारण नासतना पळय धांवत आसात, जे लोक सोमया, जें कोणें बरें केलां पळय तांच्याच वरवीं तांची निंदा जाता, तांकां सोतायतात, तांची अपमान करतात, तांकां जाय ते थिंगा खोंती दितात. हें सगळें थिंगासोर बापा ते फोडफोडटात. तांकां तुजें दर्शन दी. दाविदाचेर काकलूत करून तूं ताका सांबाळलो. निमाणो स्वास पसून पुडल्यार तुज्या बापूय एक सेवा जावंक आनी तुजो पळय सेवक जावन तुवें ताका पळय कसो पळय थिंगा उबो दवरलो त्या भाशेन आमकां आमचे निमाणे स्वास पळयान तुजी खोशी आनी तुजी इच्छा पुरी करता त्या भाशेन तुजी आराधना करता, तुजी सेवा करता पळय त्याच भाशेन तूं आमकां सगल्यांक बेसांवान बोर बापा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा.